पूण कोणाक जर सायबीण मायेचें भक्तीपण आसा ती देवाक चड लागीं आसूंकूच जाय, आनी कोणाक सायबीण मायेचें भक्तीपण आसा ती मोगाळ मोवाळ जावंक जाय. बेश्टें भक्तीपण केलें म्हूण उपकारना, दुसऱ्या सवय आमी मोगाळ आनी मोवाळ आनी उदार आसूंक जाय. सायबीणीचें जिवीत तेंच आसलें न्ही. जर हांव दुसऱ्यांक बक्षिना, दुसऱ्यांचो राग घेवन जियेतां, कोणी येवन म्हजो आदार विचारतात, हांव तांच्या गरजे आकांताक पावना, तांची नसाय करतां, तांचे वांकडे तिकडे उलयतां, तांकां आडपाय दितां, मागीर म्हज्यान कशें म्हणूंक जाता हांव सायबीणीचो भक्त, हांव सायबीणीची भक्त अशें म्हणूंक जाता. म्हणून आमच्या घरांत पयले सुवातेर आमी दुसऱ्या सवय एकवटान मोगान जियोंक शिकूंक आसा. आनी सायबीणीन हेंच केलें. तिणें आपल्या पुताची सेवा केली आनी आपल्या घरकाराची केली आनी दुसऱ्यांची तिणें सेवा केली. देखून आमची गरज माता पवित्र सभा आमकां सायबीण एक नमुनो कशी दिता. पूण ती मनीस जाल्ल्यान तिका जायत्यो गजाली समजल्यो नात, थोड्यो थोड्यो करून तिका समजल्यो. देखीक आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें, मंदिराक गेल्ल्या कडेन जेजू चुकलो, तो मुद्दाम चुकोन रावलो. एका दिसाची वाट चल्ल्या उपरांत तांकां कळ्ळें तो सांडला. जुजे आनी मारिया दोगांय मंदिरांत येतात आनी तो थंय शास्त्रा मदें बसून उलयता, वाद विवाद करता. आनी मारयेन पुताक विचारलें, पुता अशें तुवें कित्याक केलें? तुजो बाप येने हांव तुका खंतीन आनी उस्क्यान आमी सोदतालीं. आनी तेन्ना जेजू म्हणटा, म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय हें तुमकां खबर ना? आनी सान लोक म्हणटा ताणें सांगलें तांकां समजलें ना, सायबीणीक समजलें ना, कित्याक ती मनीस. पूण तोच सान लोक मागीर म्हणटा, जेजू तांचे बरोबर फाटीं नाजरेताक गेलो, खालतो जावन रावलो आनी सायबीण मायन ह्यो सगळ्यो गजाली आपल्या काळजांत सांबाळून दवरल्यो. म्हणजे जेजूक इलो इलो करून सायबीण माय वळखूंक लागली. आमच्याय जिवितांत एकूच फावटी आमी जेजूक लागीं येना. एक एक पावल मारून आमी जेजूक लागीं येवंक आसा. आमी फाटीं वचूंक जायना, आमी फुडें वचूंक जाय. तर आज आमी सायबीणीची परब करतना तिचे लागीं मागुया, माये आमचो तूं हात धर आनी घट धर.